काल पणजी BJP ऑफिसाक काही मतदारसंघाचो आढावा घेवपा खातीर बैठक जाल्ली. ताजे नंतर आसा पळय एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली. ती प्रेस कॉन्फरन्स आसा पळय आमच्या म्हायती प्रमाणे ती BJPच्या गोवा कमिटीन घेनाक म्हूण सांगली. तरी आसतना घेतले आनी तातूंत संजय कोमरपंत हांणी असो दावो केलो की काणकोण मतदारसंघात तिकिटा खातीर रमेश तवडकरा शिवाय दुसरो कोणी दावेदार ना म्हणून. आता आज जे चित्र आसा त्या चित्रा प्रमाणे BJPचे प्रामाणीक कार्यकर्ते त्या वेळार जाणी काम केल्लें. आज परिस्थिती भारतीय जनता पक्षाची काणकोण मतदारसंघात अशी आसा की प्रामाणीक जे कार्यकर्ते आसले तांकां कुशीन दवरला आनी हे काम करतात. अरे आमी आसा पळय तेन्ना जीव तोडून काम केल्लें. आतां पक्षाचें काम करपा खातीर कोणी सगळून पयशे येता. एक मिटींग घेवपा येता तर पयलींच पयशे येता, सगळे येता आनी ताजी ऑर्डर दिली म्हणटकीर सगळें काम जाता. पयलीं तशें नासलें. हांव जेन्ना अध्यक्ष आसलो तेन्ना सेक्रेटरी ट्रेजरर पदाचेर आसले सर्वानंद भगत. आमी सगळ्यांनी एकमतान कार्यकर्त्यांनी ठरयलें की सर्वानंद भगताक अध्यक्ष करचो. आनी त्या टायमार विजयबाईनच आमकां सांगलें की संजय कोमरपंत पूण एक बरो व्यक्ती आसा, तेका तेजे पयलीं भारतीय जनता पक्षा फुड्यान तेजो काडीचोय संबंद नासलो. आमी गेले एके घरा कडेन एका कमिटीचेर घालपाक. तेन्ना एका म्हाजे फाटल्यान सर्वानंद भक्ताक अध्यक्ष केलो आनी एका सेक्रेटरी केल्लो. ह्या विजयबाईन आमकां ते घरा कडेन धाडला आनी तोच मनीस असो म्हणटा विजयबाई कोण गायक म्हण तिकेटी दावो करपी. म्हणल्यार तुमकां आयज काणकोण भारतीय जनता पक्षाक अशी परिस्थिती आसा की हे सगळे बसला ते सिनियर, हे सगळे सिनियर कार्यकर्ते. आज त्या कार्यकर्ते दिसता काय कितें काणकोणाक भारतीय जनता पक्षाचे कसलो प्रोग्राम जावं कसलो कार्यक्रम जावं हे कार्यकर्ते दिसता काय कितें. आमी रक्ताचें उदक केलां ह्या भारतीय जनता पक्षाक काणकोणाक स्थान मेळोवन दिवपाक. कारण हो मनीस 2008 जॉईन जाला. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता 2008 आनी विजयबाईच्या मार्गदर्शना सकल सर्वानंद भवानी संदेश वचून ताका जॉईन केला. आनी आयज हो मनीस सांगता की तिकेटीक दुसरो दावेदार ना म्हणून. आनी हांव तुमकां म्हायती खातीर परत एकदां सांगता, जरी तो उपाध्यक्ष आसलो तो जाल्यार रमेश तवडकरा मिनिस्टर आसलो पेड सर्वंट आसा, म्हयन्याक 22,000 घेता. आमच्या कार्यकारिणी भितर अशें आसा जो पक्षाच्या संघटनेक काम करता तो मनशाक खंयच पगार मेळना. स्वताच्या बल्सान खर्च करपी. जेन्ना हे मनीस स्वताच्या स्वार्था खातीर पक्षां भितर आयलात, स्वता जे फळप जी आज तुमी खाताय ती झाडां हेमी खंय तर रोयिल्लें, आमी खंय तर उदक घालपाचें काम केलां. तुमकां कसलोच नैतीक अधिकार ना संजय. आमी हे निशेध करपा खातीर आमी सगळे येयल्या. भारतीय जनता पक्ष हो आमचो आसा. आमी अजुनूय पक्ष सोडलो ना. आमी पक्षा संघटने भितर आसाय सगळीं जाण अजुनूय मेंबर म्हणून आसाय. तर हो संजय कोमरपंत कोण? ताका रायटूच ना. विजय म्हणतो कोण न्ही म्हणपाक. कित्याक सांगता ह्या काणकोणाक ह्या BJP खातीर पयसो म्हणटा विजयानूच म्हाका खबर आसा. हेमी 10 रुपये सुद्दां दिना जाल्यार पार्टी कमिटीचे अध्यक्ष म्हूण पोकेलो, सेक्रेटरी म्हूण पोकेलो, सगळीं पोकेली नांव ही हांवें भोगला ही सगळीं पदां. कित्याक ही BJP पार्टी म्हळ्यार त्या कार्यकर्त्यांक फक्त प्लास्टीक पिशवेचो वालोर करता. आनी ते म्हणटा कितें संजय कोमरपंत हो हालीं BJPन जॉईन जाले म्हणून. तशें BJP खूब जाण जॉईन जाल्ले आसा. म्हणटा आतां नवीन जे BJPन जॉईन जाता पळय तेमकां तुमी कनिश्ट म्हणटले काय ज्येश्ठ म्हणटले. हांव म्हणटा ज्येश्ठ जे कार्यकर्ते आसले पळय तेमी क्रियाशीलपण दाखयलें ना. त्या खातीर पार्टीन आमचे कडेन वेगवेगळ्यो जबाबदारी दिल्यो. म्हाजे कडेन उपाध्यक्ष जबाबदार दिली. हेच्या पयलीं 2 खेप म्हाका जनरल सेक्रेटरी म्हणून जबाबदार दिली. हांवें ती बऱ्यापैकी पेरली. त्या खातीरच पार्टीन म्हाजे कडेन बऱ्यापैकी बरी जबाबदारी दिली आनी ते हांव करीत आसा. क्रियाशील आसा म्हणून पार्टीन म्हाजे कडेन काम दिलें आनी त्या प्रमाणे हांवें पार्टीचें काम करीत रावलो. आतां कितें आसा आमचे ते ज्येश्ठ बंधू आसा तेंचो मान आमी दवरतात. मान घेवप काय ना घेवप तें तेणें ठरोवपाचें. आमी एक कनिश्ट बंधू तेमचे कनिश्टपणान आमी काम करीत आसा. आमचे कडेन क्रियाशीलता आसा. त्या क्रियाशीलते प्रमाणे आमी काम करीत रावता आनी हेज्या फुडें काम करीत रावतले.